Speaker, sir, the total number of employment generated in the private sector with the details from the year financial 2016 till date. Or ek kasam. Secondly, the total number of Goan employed directly or on contractual basis. Give details separately of new and existing industry from the year 2016 till date. And C, whether the employment action is maintaining proper records and update of unemployed youth in the state. If so, the detail of the number of unemployed youth. Speaker sir, तालुका प्रश्न विचारला तर तो परत रिपीट करता. माझ्या काय नाव फक्त म्हणजे क्लॅरिफाय करता. तू काय ते ऐक नाही हांव तुका फक्त हाज्या खातीर सांगता. ते जे विचारल्या तुवें तेजी आन्सरां तेणी दिल्या त्याच्या व्यतिरिक्त तुका कितें विचारपाक जाय न्ही. तुका आनी कितें एडिशनल विचारपाक जाय तें तुवें मिनिस्टराक विचार. हांव तेच मिनिस्टर क्वेश्चनां जी घातलेली आसा पळय ती हांव ताका सांगपाक सुद्दां जो रिप्लाय म्हाका दिला तो म्हाका मिनिस्टरान जो म्हाका रिप्लाय दिला तो सारको आसा काय म्हणून हांव मिनिस्टराक विचारपाक सोदतां. ऐक, इट इज ऑलवेज डॅट वेन द मिनिस्टर गिव्स द आन्सर वीच इज ट्रू ते बरोबर. तुका जर चूक आसा तें दिसता आसत तूं डायरेक्ट पयलोच प्रश्न विचार. तुवें जे उत्तर दिला पळय न्ही तें चुकीचें दिलां म्हणटका डायरेक्ट पयल्याच प्रश्नाक विचार. हे 3 ABC बॅकग्राऊंड रे तो कित्याक कसो मिनिस्टर चुकला तो उत्तरान कांयच हरकत ना. बट ते प्रश्न जर परत वाचत न्ही ना, ना, म्हणून सांगलें. ही ट्रू माझें कांयच म्हणणें ना. ताणें विचारचें. स्पीकर सर हे तिनाचे जे क्वेश्चन म्हाका आयज जे हांगासून म्हाका मेळ्ळेले आसा तेजे भितर हे मिनिस्टराक हांव विचारपाक सोदता सर हे सारकें आसा काय म्हणजे म्हाका आन्सर्स दिल्लेले आसा ते. Speaker, sir, as per our records, whatever the answers we have given is the correct answer. स्पीकर सर म्हाका असो आन्सर दिल्लो आसा देर इज नो प्रोविजन टू मेंटेन द डिटेल्स ऑफ गोवन एम्प्लॉयड यू डायरेक्टली ऑर ऑन कॉन्ट्रॅक्चुअल बेसिस अंडर द लेबर लेजिस्लेशन एप्लिकेशन. स्पीकर सर आयज आमच्या गोंयांत जी इंडस्ट्रीज येता आनी स्पेशली इन प्रायवेट सेक्टर्स आनी त्या प्रायवेट सेक्टरान जेन्ना एक इंडस्ट्री येता आनी त्या इंडस्ट्रीच्या भितर बाबा कोण एम्प्लॉयड जाता खंयचो आमचो गोंयकार यूथ एम्प्लॉयड जाता हेजे द डिटेल्स जर आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन ना आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन ना जाल्यार म्हाका सांगता कित्याक हेजे भितर एक कायदो आसा आमच्या गव्हर्मेंटाचो केल्लो कायदो आसा. हे कायद्या भितर म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक बाबा कितले लोक ह्या फॅक्टरीन एक एग्जाम्पल एक फॅक्टरी आसा तेजे भितर कितले आमचे गोंयकार एम्प्लॉयड जाला हेजो आमकां डिटेल मेळोंक जाय. सो ही जितली इंडस्ट्री सारकी गोंयान आसा आनी खंयचे लोक थंय कामाक आसा हेजे जर डिटेल जर आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन ना जाल्यार म्हाका दिसता हे सारके सगळ्यांक विचित्र गोश्ट सद्दां हे फुड्यान येयलेली आसा. Speaker, sir, as far as that honorable member is asking for the data as far as the private industries are concerned, we have not maintained any data. But I would like to inform this August House that I have instructed basically our officers basically to get the data from each and every company which is existing in the state of Goa. But Speaker sir, already हांगा कायदो आसा. There is a law to make it mandatory for all the private employees to maintain and make accessible the records of all vacancies and employees hired. There are laws that made it mandatory for every employee to inform employment action of every new vacancy. जेन्ना ऑलरेडी हो कायदो आसा जेन्ना ऑलरेडी हो आमच्या हे गव्हर्मेंटान हो कायदो काडलो आसा हो कित्याक जायना कित्याक लागून हे खंयसर फाटी उरलेले आसा अजून पर्यंत हो सगळो डेटा आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन आसून आनी प्लस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाक हेंच्यांनी दिवचें पडटा. सो हो कित्याक जायना स्पीकर सर ही एकदम इम्पॉर्टंट गजाल आसा स्पीकर सर कित्याक हो आमच्या युथाचो फ्युचराची गजाल आसा. आमचे यूथ जे यंगस्टर्स आसा तेंच्या बाबतींत सो हांगा जॉब्स आमच्या गोंयकारांक मेळटा काय भायल्या लोकांक मेळटा हेजेर हो प्रश्न येयलेलो आसा. काय मुद्दाम तुमी हो रिकॉर्ड तुमी मेंटेन करना हो गव्हर्मेंट मेंटेन करना हेजेरूय खंय तरी आमकां दुबाव येवपाक लागलेलो आसा स्पीकर सर. Speaker, sir, we only have the youth basically who have registered themselves in employment exchange. We don't have any data as far as the companies are concerned for private hiring. But as I have said that I have instructed basically our officers basically to examine this and get all the workers whoever are working in every company to get them on record. स्पीकर सर एकूच मिनिट क्वेश्चन हांव जॉईंट क्वेश्चन जॉईंट कर फक्त मिनिस्टरान सांगला ताका हांव ऍड करता मागीर तूं विचार. स्पीकर सर माननीय मंत्र्यान सांगला त्या प्रमाणे शॉप अँड एस्टाब्लिशमेंटच्या अंतर्गत
ज्यो इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड आसा तांचो डेटा हो अवेलेबल विथ द लेबर डिपार्टमेंट आसा आनी फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स हांच्या अंतर्गत जे रजिस्टर्ड आसा तांचो डेटा फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स हांच्या कडेन आसा. देर इज अ 2 डिफरंट डिपार्टमेंट्स. तिसरी गजाल तेणी जे सांगलें तेजे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट. लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ह्या डिपार्टमेंटांत सगळ्या गोंयकारांक आपले अनएम्प्लॉयमेंट हे रजिस्टर्ड करपाक मेळटा आनी फर्स्ट टायम लेबर डिपार्टमेंटाचे CI बरोबर टायअप केल्या उपरांत आमी पयलेच फावटी की प्रायवेट कंपनीक डायरेक्ट पोर्टल ओपन केला सो दॅट ते इलिजिबल कॅन्डिडेट आमच्या लेबर डिपार्टमेंटाच्या ते घेवपाक शकता. आनी फाटले फावटी म्हणजे इन आवर लास्ट 10 year अशा पद्दतीन जवळपास बऱ्याचशा इंडस्ट्रीनी डायरेक्टली लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटांतल्यान तांकां कॉल केले इंटरव्यूक आनी जवळपास ना म्हटलें जाल्यार म्हणजे एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन म्हणजे त्या फाटल्या 10 years एकाच फावटीक 200-250 जाणांक तेंच्यांनी डायरेक्टली ऑफर लेटरूय दिल्ल्यो. This is for information. Speaker sir. One minute. Speaker sir. As on date of 1,052 establishments have uploaded the data in respect of 46,003 employees, and the department has issued 27,428 smart labor cards. Further issuance of smart cards is in progress. We want to basically give all the laborers, whoever are working, to get them this smart card. Speaker sir. Those who want to registered with the labor and employment, they can online registration. To avail basically the benefits of the labor. प्रश्न हांव हांगा जॉईंट प्रश्न घाला ताजे बरोबर. क्वेश्चन कितें आहा, सगळें जें कितें आमी हावजान करतात, टुरिजम धर, इंडस्ट्री धर, जें कितें आहा तें एम्प्लॉयमेंटा खातीर आमी करता म्हणून आमी सांगतात. स्पिकर सर, आमचो मुद्दो इतलो आहा की एम्प्लॉयमेंट स्थानीक मनशाक मेळटा आनी मेळटा जाल्यार तुमचे कडेन रिकॉर्ड आसा आनी मेळना जाल्यार कशें ताका मेळोवप हाजेर हो प्रश्न आहा. स्पिकर सर, आतां पयलें म्हणल्यार मंत्री कितें म्हणटा की रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड आर नॉट कमींग इन द एम्बीट ऑफ लेबर डिपार्टमेंट. हें ताणें उत्तरान सांगलां. स्पिकर सर, हांव तुका मुख्यमंत्र्याच्या दोळ्यांत हाडूंक सोदतां की एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीस एक्ट 1959 म्हणून आहा, सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वेकन्सीज. स्पिकर सर, सरकारान एवरी एम्प्लॉयराक मागूंक जाता की ही हॅज टू फर्निश इन्फॉर्मेशन ऑर रिटर्न एज मे बी प्रिस्क्रायब्ड इन रिलेशन टू वेकन्सीज दॅट हॅव ऑकर्ड ऑर आर अबाउट टू ऑकर. म्हळ्यार ज्यो जाल्या आनी फुडें जावपाच्यो आहा ह्यो तुवें कंपल्सरिली घेवंक तुका मेळटा अंडर द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीस एक्ट 1959. स्पिकर सर, दुसरो प्रश्न येता. सरकार म्हणटा की गोंयकार जे एम्प्लॉयज जाल्या डायरेक्टली म्हळ्यार परमनंट ऑर कॉन्ट्रॅक्च्युअल, हें लेबर लेजिस्लेशना एप्लिकेबल लागनात म्हणून. स्पिकर सर, अंडर द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट जे मुख्यमंत्र्यान सांगलां, सेक्शन 6 गव्हर्मेंटाक रायट आहा एक्सेस करपाक रिकॉर्ड्स आनीक डॉक्युमेंट वेकन्सीज कितल्यो क्रिएट केल्या खंय जाता हें तुमकां रायट आहा, हो तुमी रायट वापरूंक जाय. स्पिकर सर, एक शॉप्स एंड इस्टॅब्लिशमेंट एक्टाचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें एवरी एम्प्लॉयर हॅज टू मेंटेन फॉर्म 20 रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. फॅक्टरीजान सेक्शन 62 आहा, तातूंत मस्टर रोल दवरूंक जाय फॅक्टरीनी आनी मायग्रंट लेबर रुल्स 1982 म्हणून आहा, तातूंत सेक्शन 49 म्हणून आहा, which mandates that every employer or labor contractor shall maintain Form 13, a register of workmen employed by the contractor. हें कितें जालां स्पिकर सर? हांव इतलोच सारांश सांगता की डिपार्टमेंटान आज मेरेन हे कायदे इग्नोर केल्या. कायदे आसात पूण इग्नोर केल्या. आज टॅक्नॉलॉजी आहा. आज ताणें मंत्र्यान सांगलें स्मार्ट कार्डां आमी करतात. आमचो फोकस कितें आहा? स्मार्ट कार्डां घेया म्हणून. बट द टॅक्नॉलॉजी हॅज टू बी युज्ड to maintain these records, which the department has not done at the moment. Speaker sir, म्हाका सरकारा कडच्यान एश्युरन्स जाय. एश्युरन्स कितें जाय की हें ऑनलायन पोर्टल म्हणून जें मुख्यमंत्री उलयता, एम्प्लॉयरांक ऑनलायन पोर्टल टू रजिस्टर देअर एम्प्लॉईज इन अकॉर्डन्स विथ द मेन्शन्ड एक्ट्स, हें जें हांवें मेन्शन केल्या ताजे अंतर्गत तांणी रजिस्टर करपाक जाय आनी ऑनलायन पोर्टल आसूंक जाय. कशें कळटलें मागीर थंय? सिपला गोंयकारांक घेता काय मॅनेजराच्या गांवांतल्या लोकांक भितर घेता हें थंय कळटलें. हें आज मेरेन जायना स्पिकर सर. सो स्पिकर सर, दुसरो असो आहा की भुरगे जे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान रजिस्टर्ड जातात ते कित्याक जातात? ते जाता गव्हर्मेंट जॉब घेवपाक, प्रायवेट जॉबा खातीर घेनात ते. कित्याक ते सांगता हांव स्पिकर सर. एक म्हजो LAQ आहा,
तातूंत तुमी म्हणला की 1,16,000 अनएम्प्लॉयड यूथ आसात म्हणून. स्पीकर सर, दॅट इज मोर दॅन डबल द पॉप्युलेशन ऑफ पेंजीम. आतां त्याच हातून उत्तर म्हाका कितें दिलां, 115 लोकांक गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळे म्हणून फ्रॉम फेब्रुवारी 2019 टू 6 जून 2022 कितले मेळ्ळे? 115. आनी प्रायवेट कितल्यांक मेळ्ळे? 1,740 49 1749. स्पीकर सर, 1,16,000 इतलेच जॉब मेळ्ळे म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन रजिस्टर तो कित्याक जाता? तो जाता गव्हर्मेंट नोकरी घेवपाक. हे जो प्रायवेट नोकरी ताका मेळटा तो सांगत ना. प्रायवेट नोकरी आसतनाय तो गव्हर्मेंट हातून रजिस्टर जाता. सो वॉट इज हॅपनिंग स्पीकर सर? आमी हे सारांश कित्याक सांगतात की कायदे आसून पसून गव्हर्मेंट हे कायदे यूज करना ऑर डिपार्टमेंट हे यूज करना. मे बी दे आर अनअवेअर ऑफ द रुल्स, मे बी दे डोंट नो दॅट दे हॅव पावर्स टू यूज दीज रुल्स. म्हणून एक CMI म्हणून आहा, सेंटर फॉर मॉनिटरींग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी. हे CMIचो डेटा प्रमाणे गोंयाक पॉप्युलेशन 13 लाख आहा, लेबर 4.69 लॅक्स आहा, लेबर पार्टिसिपेशन रेट म्हणून आहा ती 35% आहा, एम्प्लॉयमेंट 4.1 आहा. बेसिकली ते दाखोवन दितात की एम्प्लॉयमेंट रेट एप्रील मे 2016 49% आशिल्ली ती सप्टेंबर टू डिसेंबर 2021 35% जाल्या. म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट पडपाक लागला. स्पीकर सर, हाजे खातीर इकॉनॉमीक सर्वे म्हणून जी तुमी काडली 21-22 हातून तुमी कितें म्हणलें की 80,000 पोटेन्शियल जॉब्स आमचे कडेन आसात. हे खंयच्यान क्रिएट जाल्या? IPBंतल्यान जाल्या, मागीर बी किपिंगांतल्यान जाल्या, मागीर उद्योग आधार मेमोरेंडम म्हणून UAM म्हणून तातूंतल्यान जाल्या. स्पीकर सर, सरकार कितें म्हणटा की 10,000 गव्हर्मेंट जॉब आमी दितले इलेक्शनाच्या टायमार. तुजेंच भाशण. स्पीकर सर, हें स्टॅटिस्टिकूच बरें दिसना. स्टॅटिस्टीक कित्याक बरें दिसना? तूं दाखोवन दिता की पोटेन्शियल जॉब्स आसा 80,000. तूं म्हळ्यार कितें? गोवा हॅज मोर पोटेन्शियल. भायल्यांक तूं इन्वायट करता यो म्हणून भितर की आमचे 1 लाख जॉब आसा आनी आमी भरता 80,000. सो स्पीकर सर, पोटेन्शियल म्हणटा तें उतर जें आहा इन फ्युचर गव्हर्मेंट पॉलिसी यू बेटर ट्विक इट. डोंट यूज पोटेन्शियल, यूज टार्गेट म्हणून. टार्गेट जॉब्स. कित्याक अशें जाता की आमी एक बरें दिसपा खातीर मातशें मुख्यमंत्र्यान आयकुचें आहा, एक लास्ट आहा ताका. तुमी कितें करतात? बऱ्या लोकांक दिसपा खातीर पोटेन्शियल इतलें आहा म्हणटात. भायलो जो सावंतवाडी आहा आनी तो कारवार आहा तो म्हणटा अरे गोंयांत मेळटा जॉब आसा, तो येता आनी ताकाच मेळटा, ते गोंयकाराक मेळना. हाजे खातीर आमी तें बील मूव केलें. बील कितें मूव केलें? प्रायवेट मेंबर बील मूव केल्लें 80% गोंयकारांक रिजर्वेशन दिवचें प्रायवेट सेक्टरान म्हणून. तुमी तें बिलूच हाडूंक ना. तुमचेच LI चौतालेची पार्टी हरियाणान तांणी हें बील हाडलां. स्पीकर सर, हें जर बील गोंयकारांक जर गोंयांत नोकरी मेळटली आनी प्रायवेट सेक्टर तूं ग्रो करपाक लागतलो जाल्यार थंय पॉलिसी डिसिजनां जाय. हें मेन पॉलिसी डिसिजन म्हणटा हो कायदो हाडूंक जाय आशिल्लो. तो कायदो तूं घेत ना. तो पोगो म्हणल्यार तूं पोगो घेना. स्पीकर सर, हाजे खातीर अशें दिसता की गोंयच्या गव्हर्मेंटाक 100% रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स करपाकूय चान्स आहा. तुमी डोमिसायल क्लॉज आहा तुमचे कडेन पूण तुमी वापरनात. सो देर इज नो वील फ्रॉम द गव्हर्मेंट. दीस इज वॉट वी वॉन्ट टू शो अँड वी वॉन्ट एन अश्युरन्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट दॅट यू वील मेंटेन एक्युरेट एम्प्लॉयमेंट डेटा अँड प्रोवायड रिजर्वेशन फॉर लोकल्स. स्पीकर सर, त्यांनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजचे सांगता आसतना 1,20,000 भुरगे अनएम्प्लॉयड सांगले आनी तितूर गव्हर्मेंटाक कितले मेळ्ळे, प्रायवेटान कितले गेले, हो रेशो त्यांनी मांडलो. बट स्पीकर सर, त्यांनी त्याच्या बरोबर तेंय सांगले 1,20,000तले मोर दॅन 50% लोक खंय तरी काम जॉबाक आसतले इन प्रायवेट सेक्टर. मोर दॅन 50% हांव म्हणटा. इट इज नॉट दॅट म्हणजे 1,20,000 लोक कितें अनएम्प्लॉयड. फक्त अजूनय बी थंय मेकानिजम ना. गव्हर्मेंटात जॉब लागल्या उपरांत सुद्दां एम्प्लॉयमेंटात एक्सचेंजांतले मायनस जावपाक जाय. बाबू 2 मिनटां. ते मेकानिजम जे आहा पळय न्हू ते मेकानिजम ना, ते अजून थंयसरल्यान मायनस जावपाक जाय. दॅट इज ट्रू स्पीकर सर, हांव ना म्हणना. दुसरी गजाल तो जे म्हणटा पळय न्ही, देर इज एन पोटेन्शियल जॉबाची ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा स्पीकर सर, अशा पद्दतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज वेगवेगळे कडेन आसा. आनी म्हणूनच तर आमी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीचो पोर्टल प्रायवेट इंडस्ट्री खातीर ओपन केला. ताका डायरेक्टली इंटरव्यूक जे आफया म्हटलें पळय न्ही, आनी ताका कंपल्सरी केला. फर्स्ट तांच्यांनी दे शूड गिव द प्रिफरन्स
for the Goan youth, one who are registered under the employment exchange, and that we did compulsory. स्पीकर सर पळय एक मेन कशें आहा तुजें कितलेंय हें बरें आसूं इंटेंशन बरें आसूं जेन्ना तूं कायदो वापरना जो कायदो ऑलरेडी आसा तेन्ना तो कितें म्हणटा प्रिफरन्स इज ऑप्शनल प्रिफरन्स इज नॉट कंपल्शन वी वॉन्ट कंपल्शन प्रिफरन्स म्हळ्यार कितें तो म्हणटा ओके पळोवया आज मेळोना गोंयकार लेझी गोंयकार येनात टायमार सुशेगाद दनपारां न्हिदूंक सोदतात कितलीं कारणां दिवं स्पीकर सर पूण बेजीक म्हजो इश्यू कितें आहा तो जे कितें म्हणटा तें हांव म्हणना ना गोंयच्या भुरग्यांनी ते सांगतात मागीर सगळे सांगतात ते स्पीकर सर खंयचो इश्यू काल रोहन कावंट्यान इतलो व्हडलो डिमांड्साक गोश्टी सांगल्यो सगळ्यो सेंटर्ड अराउंड एम्प्लॉयमेंट तो इंडस्ट्री सेंटर्ड अराउंड एम्प्लॉयमेंट गोंयच्या लोकांक जॉब मेळूंक जाय भायल्यांक जर हांगा जॉब मेळटले जाल्यार कित्याक जाय ते आमकां जॉब स्पीकर सर इंडस्ट्री आसतली टुरिजम आसतलें किंवा लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट आसतलें सगळीं डिपार्टमेंटां अशा पद्दतीन जे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक सोदता ओके हे आमी गोंयचे यूथ सेंट्रीक दवरूनच त्या पद्दतीचो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक सोदता आनी ताकाच लागून ताणें जो विशय सांगलो इट इज एन स्किल्ड करपाचो जो विशय उरता फर्स्ट टायम आमी स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री लेबर डिपार्टमेंट आनी इंडस्ट्रीज म्हणजे प्रायवेट इट इज नॉट ओन्ली आमचे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हांच्या बरोबर पयर स्कील डेच्या दिसा फर्स्ट टायम 35 एग्रीमेंट सायन केले 35 एग्रीमेंट सायन केले जेणे करून तांकां खंयच्या पद्दतीची स्किल्ड गरज आसा हाजी ट्रेनींग आतां ITआयंतल्यान दिली वयतली म्हणजे फर्स्ट स्टेप तो आमी पुराय केल्या आतां पर्यंत तूं जशें म्हणटालो की ते स्किल्ड ना किंवा तांकां काम कळना आमकां थोडोसो आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन म्हणजे जो अवेरनेस करपा जाय तो करचो पडटलो पयलेच फावटी स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या बरोबर 35 एग्रीमेंट IDC एसोसिएशनांनी विलिंगली येवन स्टार्ट केले विलिंगली तेंच्यांनी एग्रीमेंट स्टार्ट केला ना ते एग्रीमेंट पासून गरज ना एज पर द कायदो कितें म्हणटा ताणें पोर्टलाचेर घालूंक जाय की इतले जॉब आपूण क्रिएट करतलो तुवें ते घेवपाचें आनी स्कील डेव्हलपमेंट सेंटराक धाडपाचें एक्झॅक्टली बाबा हे भुरगे तयार करून धाड हें जायना एट द मोमेंट सिन्स फ्रॉम 2021 आमी ते मॉनिटर करता सगळ्या जाणांक तेंच्यो कंपल्सरी तेंच्यांनी एडवर्टायजमेंट गोंयांत दिवपाक जाय हे तांकां कंपल्सरी केला 2021च्यान आमी पर्सनली लास्ट इयरच्यान मॉनिटर करता तांची जी रिक्वायरमेंट आसा तांच्यांनी गोंयांत एडवर्टायजमेंट करप तेजी गरज आसा हे तांकां कंपल्सरी केलां तूं सांगता त्या प्रमाणे अंडर द शॉप एंड एस्टाब्लिशमेंट एक्ट आनी अंडर द फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स एक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट शॉप एंड एस्टाब्लिशमेंट एक्ट आनी फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स एक्ट ह्या तिनाय एक्टाच्या नुसार म्हणजे तांकां न्ही फर्स्ट प्रिफरन्स म्हणजे आमी म्हणटा तो एडवर्टायजमेंट गोंयांतूच करपाक जाय हाज्या खातीर आमचो अट्टास आसा आनी बरेचशे फावटी तांचो जो स्कील गॅप एनालायसीस करपाचो आशिल्लो तो स्कील गॅप एनालायसीस करपाक सुरवात केल्या ताची फर्स्ट स्टेप म्हणून पयर स्कील डेच्या दिसा आमी जे एग्रीमेंट सायन केले ते फर्स्ट स्कील डे आसा अजुनूय थोडेशे भितर शॉर्टकमिंग्स जे कितें आसा पळय तूं म्हणटा त्या प्रमाणे आमी आमच्या अकॉर्डिंग टू द एक्ट वेगळ्या एक्टाची गरज ना आनी तूं म्हणटा तसो तो हरियाणांतलो एक्ट म्हाका दिसता इट इज एन NDA सरकार तो ते करता थंय तूं कितें करूंक शकता हांव व्हेरीफाय करता आनी तुका सांगता कितले दीस रे आतां गेले वर्साच्यान घालता हांव बिल स्पीकर सर घेत ना ते कशें स्पीकर सर खंयच्याच अशा हे बाबतींत आमी म्हणजे मॅक्झिमम प्रायवेट इंडस्ट्रींतल्या बाबतींत आमी 100% 100 न्ही 80 म्हणटा हांव आमी रेजिडन्स कंपल्सरी हे म्हणपाक शकना गव्हर्मेंटाच्या जॉबाक आमी 100% 15 इयर रेजिडन्स डॉमिसायल सर्टिफिकेट हे कंपल्सरी आमी म्हटला भितर वेगवेगळ्यो कारण इट शूड बी स्टेट शूड बी द इंडस्ट्री फ्रेंडली आसपाक जाय ताका वेगवेगळ्या पद्दत तेय आसपाक जाय ताचोय विचार आमी करपाक जाय जेन्ना वेगवेगळ्यो इंडस्ट्रीज फ्रेंडली म्हळ्यार कितें स्पीकर सर हांगा जर हाडली स्टील एलॉय तातूंत गोंयकार काम करूंकूच शकना एक्झॅक्टली गोंयकारांक जॉब करपाक जाता असली इंडस्ट्री हाडा स्पीकर सर तो हरियाणांतलो जे सांगता पळय न्ही ताजेर इंटरीम स्टे आयलो तेंच्यांनी जे बिल पास केल्लें ताजेर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान इंटरीम स्टे हाडला हांवूय तेच पळयतालो इंटरीम स्टे ना दाखय प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस स्पीकर सर तुम्ही प्लेट उलयतात बोकडे मारतात वतात ना बोकडे आज हायकोर्टान तुमकां धरल्या तुम्ही म्हणले गव्हर्नमेंटन मुख्यमंत्र्यान म्हाका ट्रिपल टेस्ट आमी केली आता हायकोर्टान जजमेंट आयला फर्स्ट टेस्ट ऑफ ट्रिपल टेस्ट बोकडे मारतात मारपाची संवय ना बोकडे मारले काल तुगेले बोकडे मारपाची संवय ना ऑन द टेबल विजय बसून घेत श्री दिगंबर कामत एक त्याचा नंबर हायकोर्ट ना एस्कॉमान ऑब्जेक्ट केला श्री दिगंबर कामत
ना पहिले असू दे श्री दिगंबर कामत. स्पीकर सर, आता प्रश्न आशिल्लो लेबर मिनिस्टराक. लेबर मिनिस्टरान एक रिप्लाय दिता आसतना कितें म्हटलां की आपल्याक प्रायवेट सेक्टर आर नॉट कमिंग विदीन द एम्बीट ऑफ लेबर डिपार्टमेंट. खरें म्हटल्यार लेबर डिपार्टमेंट इज द मोस्ट पॉवरफुल डिपार्टमेंट एज फार एज लेबर. नाल्यार कित्याक तो लेबर डिपार्टमेंट बंद करून उडय. लेबर डिपार्टमेंटाचो कंट्रोल आसपाकच जाय सगळ्याचेर. फॅक्टरी बॉयलर सुद्दां कितें करता तांचे तूं रिकॉर्ड्स हाड. लेबर डिपार्टमेंट हॅज टू बी द मेन ऑथॉरिटी इन दीस. आतां इवन तुगेले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आतां तुमी गव्हर्मेंट सर्वंटाक सगळ्यांक सांगता कोणाक एप्लाय करता काय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान रजिस्ट्रेशन आसपाकच जाय. प्रायवेटाक रजिस्ट्रेशन नाका. प्रायवेट जॉबाक जर आतां हांव पब्लीक अंडरटेकिंग कमिटीचो चेअरमॅन आशिल्लो, रोहन खंवटे म्हज्या कमिटीचेर आशिल्लो. आमी वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान वी वॉन्टेड टू कलेक्ट डेटा. आमी फक्त तांकां सांगलो डेटा दिया. डेटा म्हणजे वी नेवर सेड गोंयकार कितले आसते सांग, भायले कितले आसते सांग, ते सुद्दां आमी मागूना. आमचे कमिटीचे मेंबर म्हणपाले लेट अस कलेक्ट डेटा फ्रॉम वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट. वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटींतलो डेटा ते दिना. तुगेले सेक्रेटरी सांगता, हांव सेक्रेटरीक आपयले आमी सगळ्यांक. सेक्रेटरी म्हणटा ना दे आर हेजिटेटींग. अरे दे आर हेजिटेटींग म्हणजे कितें? हय तर अरे तूं 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 लेबर मिनिस्टर तूं आसना हें जावप कशें? कित्याक जावप तें? Because how you can say that we can't get the data? Forget about हांव ते गोवन नॉन गोवन ते मागीर पळोवया. डेटा दिना मरे आमच्या एक्सक्यूज मी डेटा देऊ ना. स्पीकर सर, हांव प्रिंट आउट काडून विजयाक दिता. स्टे आहा तेजेर. ओके. हय. Speaker sir. Date Speaker sir. 17th February as far- 2022. No, as far as your the companies are concerned, Bakde I Marina. have basically instructed our commissioner to see that all the inspectors go to check all the companies and get the full data from there. डेटा घे मरे तांचे कडल्यान. डेटा घेवंक जाय आनी मागीर इन्स्पेक्शन करून जाय की डेटा सारकें आहा की ना तें मागीर चॅक करपाचें पडटा. इंडस्ट्रियल इस्टेटीन सगळ्या कडल्यान डेटाच दिला म्हणजे कितें? अरे ते लायट आमची, प्लॉट आमचो, प्लॉट आयडीसीचो, लायट इलेक्ट्रिसिटी गव्हर्मेंटाची, दिवंक जाय. वॉटर सप्लाय गव्हर्मेंटाची. मातशें दिता आसतना तेन्ना चुकयला ते. तेन्ना जर सारकें दिलें जाल्यार जातलें. डेटा ना म्हणजे कितें? डेटा आसपाक जाय न्ही. डेटा घेवया आता, पण त्यांना दिता आसतना थोडेशें कंपल्सरी केलेलं आता त्रास जावचो नासलो बाबू. Speaker sir, within 3 months' time, we will get all the data of all the companies, the workers, the names, addresses, everything. I'm still chairing the public undertaking committee. एक मिनिट 3 months' time, विया I बसून will घ्या insist बसून घ्या. for all the data. Yes. And I will Yuri do Alima, all the Yuri Alima, data is given. Yes, sir. एक मिनिट. In order to create the एक मिनिट बसून घ्या. speaker, sir. एक मिनिट बसून घ्या. हरियाणा गव्हर्नमेंट हायकोर्टान जी स्टे दिल्ली ती सुप्रीम कोर्टान हें केल्या. इंट्रीम स्टे मरे ती काडटा प्रिंट आउट. काढल्या म्हजे कडेन न्यूज आहा दिता धाडटा तुका. ना हे ऑर्डर धाडटा तुका. ना ऑर्डर दिल्या हांव तुका वाचून दाखयता. ऑर्डर दिता. चेक कर. हरियाणा लोकल जॉब कोटा सुप्रीम कोर्ट लिफ्ट स्टे नो कोएर्सिव एक्शन अगेन्स्ट एम्प्लॉयर्स. तेन्ना डेट कितली? अबे 18 February 2022. 17th. चेक कर. 2 मिनिटांनी दिया तांकां फोनच दिता हांव. युरी अलिमा. येस येस. Just one स्पीकर सर, तुम्ही जो डेटाबेस म्हटलो पळय न्ही, तो डेटाबेस कलेक्शन करपा खातीर आमी ऑलरेडी डिपार्टमेंटान सुरवात केल्या. तें सोड, तें कित्याक जाय? Yes, sir. Just one observation. जो report Honorable Vijay Sardesai kello MLA. There is another observation because sir of the Center Don't do for interpretation of the order. स्पीकर sir. सर, लॉ मिनिस्टरान इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीची करपा तो नाका आमकां. येस. तुम्ही म्हाका इन्फॉर्मेशन दिले सुप्रीम कोर्टान स्टे हाडले हांवें सांगलें. स्पीकर सर, तो सांगता म्हण तो कितें जाता एलिगेशन करता लॉचेर. स्पीकर सर, जी ऑर्डर जी आसा तोच सांगता म्हणजे एम्प्लॉई जे एम्प्लॉय करपाचे आहा तेजेर कोई एक्शन घेनाका म्हण. आनी तूं इंटरप्रिशन करनाका म्हणटा. तो आपणाक जाय तशें इंटरप्रिशन करता ही ऑर्डरीचे. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हाडून दाखय सकाळ वाचपाक काडना जाल्यार. पॉइंटेड इश्यू मुख्यमंत्र्याक मिसलीड करता, मिसगायड करता ताजे ब्युरोक्रेसी. ताणी ताका सांगलें की हायकोर्टान स्टे दिल्या कायदो करूंक जायना. हांवें ताका दाखयला सुप्रीम कोर्टान स्टे हें केल्या, वेकेट केल्या. स्पीकर सर, ते परतून तेच सांगता. आनी काय पॉइंट सर, स्पीकर पकडे मारतात तुम्ही. स्पीकर पकडे मारता. एक्शन घेवपाक जायना म्हण एम्प्लॉयाचेर. स्पीकर सर, ताका आपणाक जाय तें सांगूंक जाता. ताका लँग्वेज कळना आसतलें. स्पीकर सर, युरी अलिमा. Speaker sir, just question न्हू स्पीकर सर, हेजे मातशें एक पॉयंट घालपा. येस सांग. तपलाच गेला. Speaker sir, जे ऑनरेबल MLA बाब विजय सरदेसाय जे मांडला, जे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी CMI, they have also raised, their report also states that the unemployment ratio is 13.4% in May
as against the national average of 7.12%. आता स्पीकर सर एक म्हाका ऑनरेबल मुख्यमंत्रीन एक सांगपाक जाय की जे recorded what answer has been given by the honorable minister that 115 are on regular basis and 1749 on contract basis. आता म्युनिसिपल इलेक्शना वेळार 10,000 जॉब दितून बोर्ड जाल्लो. आता पंचायत इलेक्शन आहाय. पंचायत इलेक्शन एक क्वेश्चन म्हाका दिसता तुवेंनूच दितालेलो कितले जॉब वेकंट आहा काय म्हणून 9,725 म्हणून सांगलें हांवें. उत्तरय गेला काडून पळय. ते उत्तर मागीर हितून ना. स्पीकर सर I would request the honorable chief minister because 1,16,000 people have registered. There is 1,16,000 people who have registered. Unemployment is the biggest problem in Goa. You all should come clean because you all आता आमी लोकां बरें वचपाय पंचायत इलेक्शनाक लोकांकूय कळो जाय कितू जॉब गोंयकारां रिजर्व केले ते कित्याक रिजर्व जाले मुखार दितले दिवपा नाही जाले जाल्यार हें तुमी सांगचें. येस प्रवीण शेट. सर खंयचोय एम्प्लॉयर जेन्ना गोव्यान येता तेन्ना जेन्ना ताका बिझनेस करपाचें आहा तेन्ना तो सगळ्यो फॅसिलिटी गोंयच्यो घेता. जशें मान्य सभासदान सांगलें तो लायट घेता आमचे सगळे घेता जाल्यार ज्यो फॅसिलिटी आमकां गोंयकारांक दिवंक मेळ्ळा न्हू त्यो पयलींच म्हाका सांगान दिसता हांगासर सरकाराक की ज्यो निर्बंध तेंचेर आमी घालपाक जाय अबावट एम्प्लॉयमेंट ते पयलींच घालपाक जाय. आनी दुसरें म्हणजे म्हाका आनी एक सजेस्ट करून दिसता लेबर मिनिस्टराक की जेन्ना जेन्ना तांकां एम्प्लॉयमेंटाची संद आसता जेन्ना जेन्ना एम्प्लॉय करपाची तेंचे कडेन संद जेन्ना घेता ते तेन्ना तेंच्यांनी सरकाराक जास्त इन्फॉर्म करपाक जाय की अशा अशा कॅटेगरीचे मनीस ह्या टायमार आमी घेवपाचे आसा तेन्ना तुमच्या कडसून कितें आसा जाल्यार तुमी सजेस्ट करूंक शकता. अशा तरेचे एक पत्र वेव्हार जावपाक जायो. प्रत्येक फावटी ते कितें करता लिपोवन लिपोवन आपली कामां करता. आमकां विचारलें जाल्यार सांगता कितें काम हें ना आमी जॉब ना आमच्या कडेन. एक बसून घ्या एक मिनिट ठीक आहे सर कांयच ना आम्ही सत्य लिपय म्हणत ना आम्ही बाब पेमेंट शेड यांनी सांगला त्या प्रमाणे आता तांकां एप्रुवल दिता आसतना म्हणजे IPBंतल्यान एप्रुवल दिता आसतना तूं गोवन कितले घेतलो हे स्पेसिफिकली तेजो प्रोजेक्ट एप्रूव करता आसतनाय बी IPBच्या बोर्डाचेर आमी पयलीं क्लियर करता की बाबा तेजे एम्प्लॉयमेंट कितले तेजे कडेन एम्प्लॉयमेंट 100 एम्प्लॉयमेंट आसात जाल्यार तो गोंयकार कितले घेतलो आनी वीच कॅटेगरी ऑफ द जॉब इज अवेलेबल आनी अकॉर्डिंग टू डॅट ओन्ली IPBंतल्यान प्रोजेक्ट एप्रूव जाता. इन शॉर्ट म्हाजें तर म्हणणें आहा की IDCक सुद्दां म्हणजे ते प्लॉट अलॉटमेंट करता आसतना ती क्रायटेरिया ही पयलीं जर नासत जाल्यार आतांय तेणी घालून घेवपाक जाय. तांचो प्रोजेक्ट रिपोर्ट घेता आसतना कितल्या भुरग्यांक गोंयकारांक एम्प्लॉय करतलो वॉट टायप ऑफ कारण आमचे गोंयकार भुरगे लेबर कॅटेगरीचो जॉब करिना ज्या जाग्यार आमी पळयला की त्या खातीर आमी म्हणटा की इंडस्ट्रीज आमच्या कडेन आतां टुरिजम बेस्ड इंडस्ट्री आसतली IT बेस्ड इंडस्ट्री आसतली सर्वीस बेस्ड इंडस्ट्री आसतली. आमच्या कडेन लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री येवन उपयोगूच ना कारण गोंयकार भुरगो हो लेबर जॉब करपाक पळयना हें आमकांय सगळ्यांक खबर आसा. म्हणून तेकाच लागून त्या पद्दतीची पेमेंट सेटींचो विशय मांडला. डेफिनेटली सरकारान ऑलरेडी म्हणजे लेबर डिपार्टमेंट फॅक्टरीज बॉयलर्स डिपार्टमेंट इवन दो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटान कंबायन विथ IDC ऑल द डिपार्टमेंटान सद्या डेटाबेस घेवपाकूय सुरवात केला आनी हेन्स फोर्थ कंप्लिटली मॉनिटरींग जे आसा हें आमच्या लेबर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत लेबर इन्स्पेक्टर जे तेंच्या सायटीचेर आसता हाज्या मार्फत केले वयतले आनी म्हाजें तर म्हणणें पर्टिक्युलरली इन्फॉर्म करच्या पेक्षा तेंच्यांनी 100% गोंयांत एडवर्टायजमेंट करचें गोंयच्या लेबर आनी एम्प्लॉयमेंट घेवचे हाच्या खातीर जे एक्ट इदर द शॉप एंड एस्टाब्लिशमेंट फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स आनी लेबर एम्प्लॉयमेंट ह्या एक्टाच्या नुसार आमी कंपल्सरी तांकां जें कितें करपाक जाय तितकें करता. वील एक्ट युरिया लिमांव स्पीकर सर क्वेश्चन नंबर 3 खूप चर्चा झाली असा अर्धवर झाला एका विषयाचेर. प्रश्न क्रमांक 3 युरिया लिमांव चर्चा खूप झाली हाचेर Honorable Speaker, just one small चर्चा suggestion. खूप झाली. One small suggestion. अर्धवर एका क्वेश्चनाचे अर्धवर डिस्कशनला क्वेश्चन नंबर 3 Just one small suggestion. हांव अलाव करता. No discussion. Only a suggestion. क्वेश्चन नंबर Only a suggestion. Question number 3. 3B. Just a suggestion. Question number 3. Speaker sir, star. Yes. Question number 3. Question number 3. Just one. Yes. Answer is as per the portal of the House, Speaker sir. सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर Yes. पॉइंट ऑफ ऑर्डर 3B त्यांनी कॉल केलो 3B Yes. त्यांनी आन्सर म्हणून सांगले. बसून घ्या. अरे तुझं क्वेश्चन आला सगळ्यात पहिले तुवें पहिलो दुसरो तिसरो क्वेश्चन विचारपाक जाय न्ही.
पॉईंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर आता काय करू मॅडम स्पीकर सर स्पीकर सर इट इज अ पॉईंट ऑफ ऑर्डर. तुम्ही क्वेश्चन कॉल केलो, त्यांनी क्वेश्चन सांगलो आणि त्यांनी आन्सर दवरले. नाव हेजे डिस्कशन सुरवात जालें.